तुका जेवणान तुझ्या मगाळ भुरग्यानो आनी भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता नव्यान सवो दीस आयचो आज आमी संभ्रमतना मोरी कुटुंबांत भुरग्यांच्या देण्या बसोत देवाक अर्गां दिता भुरगीं जावन आसात देवाचें वर्तें देणें आनी खंडीत ह्या भुरग्यां मुखांतर कुटुंबांत संतोश दादोसकाय फोव जाता अशें आसतना आज मोरी ह्या भुरग्यां खातीर विशेश करून मागोवंक तशेंच भुरग्यांच्या देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवंक आपण दिता आसतना आमी आमच्या भुरग्यांक सोमोग करया भुरग्यांनी आवयचें उतर आयकूंक आनी ह्या मुखांतर बरें जिवीत रुता करूंक जाय अशी कृपे दिनी विशेष करून ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आयच्या दिसा जल्मा दिसाक अर्गां सावन मीस भेटयता जॉस्पिन मॅनेजर्स फातिमा वाडो तांच्या इरेदे बसोत विशेष करून मागया बाकी जल्मा दीस मागया आनी 87 जल्मा दिसाचें करच्या वक्ता देवाक अर्गां सावन मीस भेटयता लुईस क्रास्ता मुंबई ताचे इरेदे बसोती विशेष करून ह्या संदर्भार मागया अर्गां सावन मीस भेटयता प्रज्वल मस्करेनस कुटुंब माई वडो अर्गां सावन मीस भेटयता मार्गरेट डिसोसा वेलंकनी वडो देवदीन आसिस आनी इग्नेशियस पिंटो जत्म्या बिस्तिता स्टिफानिया पिंटो कोसेस वडो देवदीन जॉन आनी फेलिसिटी सुजत्म्या बिस्तिता प्रवीण डिसोसा पुंपई वडो हे सर्व इरेदे बसोत मागया समेस्तान बसोत मागया जे कोणा मागतान बसलां सुद्दां आस करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं भुरगीं देवाचें देणें आनी भुरगीं कुटुंबांत संतोश हाडटात आनी भुरग्यां मारिफात कुटुंबांत जायतें बरें फोंड फोव जाता ह्या बसोत देवाक अर्गां दिता आसतना भुरग्यांनी शेगुणांनी वाडोवंक आनी विशेष करून भुरगीं आसलेल्या सर कुटुंबाच्यांनी देवाक अर्गां दिवंक तशेंच भुरगीं नासलेल्या खाजेर उजवाड्यांक भुरग्यांचें देणें फोव जावंक जाय अशी कृपी दिनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया एक गडी बोर आमी दोळे दांपी आमी केल्ल्या पथकाची दूख दर्या नितळ काळजां आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया काळजांत हांव दूख दर मोगसाणें मागतल्या मोगसाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला सुम्या काकूतका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूतका आमचे गती विनती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय सुम्या काकूतका तकली बघून देवाची काकूत आमी जोडून घेवया सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों प्रार्थुया काकूलदारा देवा आमच्या भोव मोगाळ बाबा आमी भोव अस्कत भुरगीं तुजें देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या वयस उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे अस्कत केन्ना आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तशेंच कुटुंबांतल्या भुरग्यांच्या देण्या पासून तुका दिन वाचतना भुरग्यांचो फुडार भुरग्यांचें जिवीत तुज्या शेगुणाचें आनी फळादीक यशस्वी जायशें तुजी कृपा हर एका भुरग्यान ती वळय म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना सांब पावलोन कोलेसगारां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो तुमची खबर आमी आयकली तवळतावन तुमचे खातीर आमी कळनासतना मागता संपूर्ण आत्मीक जणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळी जाव म्हणून देवा लागीं आमचे प्रार्थन अशें तुमची जिणी सोमिया फाव जाल्ली तसली जातली आनी सर तरांनी ताका मनवतली देवाचे गूण जाणवाये मारिफात सर तराच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडतेल्यात ताचे महिमे बरी सक्तेन सर तरांनी तुमी बळवंत जावन येतेल्यात
आणि कष्टामध्ये उल्हास भरीत दीग सोसणीकाय आणि शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राजान आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितेल्यात. ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजांत हाडून पायल्यान. त्याच ताच्या पुता मारिफात लाभता आमकां सोडवण म्हणजे पातकांचे बोगसाणे. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. या म्हज्या फाटल्यान म्हणटा सुमी आनी हांव तुमकां मनशा सो भागी करतलो. सर्वस्कर शुभवर्तमान प्रगट कर मध्ये मोठ्याने काळीज पवित्र करी. सर्वेस पाव तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दिसी गेनेझरेत सरोवराच्या तळीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचें उतर आयकुचे खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवती उरडतालो. तवळ सरोवराचे तळयेक लागल्ल्यो दोन दोणी ताणें पळयल्यो. पागी दोणींतले देंवोन आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोण तडीतावन तितकेशे मुखार सुटून रावोंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोणीर तावनूच तो लोकांक शिकोवंक दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जाताच सिमांक सांगलें, दोण गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमचीं जाळां देंवयात. तवळ सिमांव म्हणालो, मिस्त्री, सगळी रात आमी कश्टल्याव पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजूंक जालीं. तवळ दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या संगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करीशें तांकां आत भाशेन तांणी आपयलें. ते आयले आनी सांगाता मेळोवन
दोणींनी तांणी मासली भरली इतली की दोनी बुडोंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रू जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजेसर शिलो पयसर सुमया, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेल्या मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे संगाती समेस विस्मीस जाल्ले. तेसपरी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले देवाचे पूत जाकोब आनी जुवांवय विस्मीस जाल्ले. तोवर जेजू सिमोनाक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडा तूं म्हूण सांगपाक तोलूय. दोनी धडी घालतस सक्कड सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भावा भयणीनो, भुरग्यांक भुरगेपणाचें जिवीत भोव मोगाचें न्ही. आनी आवय बापायक भुरग्यांचें देणें भोव संतोशाचें. कुटुंबांत भुरग्यांचें देणें कुटुंबाक संतोश हाडटा. हर एक भुरगें ह्या संवसाराक जल्मत आसतना एक संदेश हाडून येता की देव आजुनूय संवसाराचो मोग करता. देखून देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप भुरग्यांचें देणें. देखून कुटुंबांत भुरगीं दोदोसकाय हाडटात आनी वडिलांक हीं भुरगीं संतोश हाडटात. कांय वडिलां म्हणटात भुरगीं जावन आसा जाय, व्हड जावंक नजो. व्हड जाल्यार कितें जाता, हीं भुरगीं टेन्शन दितात. हीं भुरगीं सांगिल्लें आयकनात. हीं भुरगीं आवय बापायकच रडयतात, आवय बापायकच दुखयतात. तशें आसतना भुरगें जावन रावल्यार बरें आसलें. हांवें तांकां म्हळें, तुमी भुरगीं जावन रावलीं जाल्यार तुमकां भुरगीं जातये. जायना. देखून व्हड जायत हे प्रकृतीचे नियम. जल्मता, वाडटा आनी मरता. प्रकृतीचे नियम तांतूं आमी कांय करूंक जायना. पूण ल्हानपणार भुरगें खंडीत तांणी गोद्दे उलोवचें, दिमकुरे चलचें, एणे तेणें पडचें, एणे तेणें रडचें, आद्दन चलचें, कांद्यार बसचें, उस्क्यार बसचें आनी मोगान उलोवचें आनी जायतीं सवालां विचारचीं. हें सगळें आवय बापायक संतोश हाडटा. आनी खंडीत आपूण आवय जाल्ल्याक बापूय जाल्ल्याक सार्थक म्हूण चिंतात. पूण भुरगीं व्हड जाताना कितें जाता, भुरगीं इल्लेशें कितें तरणाटपणां पळोवतना न्ही, भुरगीं ल्हानशी प्राय भुरग्यांची कोताले मंगना प्राय म्हणटात, एणे तेणें उपाद्र करीत आसचें न्ही, बसलेत बसनात. एणे खेळचें तें खेळचें. आमी ल्हान आसतना मस्त खेळ खेळटाले न्ही, पोवलेर बसचें एकल्यान आनी एकल्यान ओडचें. पोवली ओडटा जावन आमच्या गांडी भत्तो तपल्यार आमकां पिकीर ना न्ही. ओडटे टायर कान्न उडयलें सायकलाचें, बडयेन मारचें दोणोवचें. रिम कान्न उडयलें जाल्यार ताका बडी धरची धांवचें. रिम धांवन आमी धांवचें, आमकां धांवंक पुरो जाता. आमी चिंता बसार बसल्या व्हडना हय हलचें आमी. स्टायरिंगांनी कांय ना, बसतांनी कांय ना, हय. तशें थोडे बोटी 2 टायरांचें रुखाची टायरां करना न्ही, रुखाची टायर ताका एक पळेवन धरून बरोवन बसून येचें. जाल्यार पुरो वाहनां पुरो नातलीं न्ही. आनी खंयच्या एक रुखाचें रॉस करचें, ताका एक पिडो बांदचो आनी लुटून वचें गड करून. आमी खेळून नासलें, आमी ते दाडा ते खेळ आमचे. आनी ते दाडा गडय बसून नासलीं, भुरगीं उपाद्र करनासलीं. आतां हीं भुरगीं करतात उपाद्र, पूण चड. आनी इल्लेशीं प्राय जावन भुरगीं व्हड जाताना न्ही, प्रौढावस्थेक येता आसतना भुरग्यांचें ही बदलावण येता. कुडीन थंय बदलावण येता, काडमिशी बुडटा आनी जिवीत इल्लेशें बदलावण येताना भुरग्यांक संवसार इल्लोसो पिसो दिसता, इल्लें खुशाल दिसता. आनी भुरगीं ह्या दाळा कितें जातात, आवय बापायचें इल्लेशें आयकून जेवणें करतात, तांचे फ्रेंड्साचें आयकूंक सुरू करतात. आनी व्हड जाल्या उपरांत तरणाटपणां पावल्या उपरांत शिकून जावन कांय कामाक लागल्या उपरांत तांचीच मर्जी. आवय बापायन सांगलें जायना. कित्याक आवय बापाय सवाल विचारतात, तुवें काल शिकलें, तुका काल कोत्ता आसा, तुज्या चड हांव शिकलां म्हणून अशें सवाल येता. अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे फावटी आवय बापायक दूख भोगता आनी आवय बापाय म्हणटात भुरगीं जावन उरल्यार बरीं आसलीं, व्हड जाय नजो आसलीं म्हूण. तशें जाता हें जायना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जाल्यार आमच्या आदल्या काळार कश्ट आसले, दूख आसली आनी सगळें आसलें.
इस्कल वटले शिकायचे म्हूण नातले बरें शिकताय जाल्यार वचपता शिकना जाल्यार वडणी जागो आसा नातले कुडो आसा शेणी उसोंक वच म्हणटालीं कांय प्रॉब्लेम नातले पूण आतां तशें न्ही आतां हर एका भुरग्यांक आवय बापूय म्हणटा तूं शिकायचें मार्क्स काडीचे बरें करीचे आनी फाट सोडिनात इतलें प्रेशर घालतात LKG तावनूच ट्युशनां धाडटात LKG तावनूच भुरग्यांक ट्युशन घरा इस्कॉला तावन गेलीं फाटीं आयलीं ट्युशनां गेलीं LKG तावन PUC पर्यंत ट्युशन ताजे उपरांत परिक्षा कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम्स तें पुरो आसून भुरग्यांच्या माथ्यार इतलो लोड आसता आनी भुरग्यांक थोडे फावटी उलोवंक वेळ मेळना आवय बापाय लागीं उलोवंक मेळना बापाय लागीं उलोवंक मेळना आवय लागीं उलोवंक मेळना आनी थोडे फावटी भुरग्यांक तांच्याच पर्सनल संगतीक गुमोन दिवंक जायना अशी परिस्थिती आसता थोडे फावटी अशें आसता भुरगीं आवय बापाय लागीं उलयतालीं आवय बापाय भुरग्यां लागीं उलयतालीं संबंद बरो आसतालो आजकाल मोबायल येवन थोडे फावटी भुरगीं आवय बापाय लागीं उलोवंक टायम ना इल्लेशें आसल्यार भुरगीं कितें आसता मोबायलार आसतात तीं कार्टून आसता थोडे गेम्स आसतात थोडे कार्टून आसतात थोडी युट्यूबाची चॅनल आसतात बरें रांदचें खावचें पळयतात तीं कांय ना तांकां कळूंक मेळना पळोवचें मात आनी जेवताना कानाक गुडदेव दवरून मोबायल पळोवन जेवतात काल जेवतात कळना थोडे फावटी चिवरले कांटे परतून चिवतात उडयली हाडां परतून जिवतात तांकां कांठीन जिवतात की काल जिवता गोतना थंयसर मोबायल पळयल्यार जालें न्ही गे एक दीस एक आवयन बशी खाण वयल्या कळ्ळें हें मागीर जेवता मेजार बशी ना ती बशी खाण येयल्या भुरगे मोबायलार आसा आनी मेजार बुकुरता मागीर पळयता बशी ना बशी खाण व्हरता पासून आवय भुरग्याक वचना तसली परिस्थिती आसा थोड्यांक तशी आसता म्हणजे मोगाच्या आनी अशें आसतना कितें जाता थोडे फावटी भुरगीं आवय बापाय आयकनात कोणाचें आयकतात मोबायलार सांगलें आयकतात आज कसलो ड्रेस घालीचे कसलें मेकअप करीचे मोबायलार सोदून थंय पळोवन ताचे बरीच मेकअप करचें आनी 1 घंटो 2 घंटे मेकअप करन भायर येता आसतना कशें दिसताय बरें दिसताय व्हेरी गूड मागीर इस्काला वयचें फाटी येवचें आनी घरा कोणाचें आयकताय मम्मीन सांगलें आयकना कोणा सांगलें फ्रेंडान सांगलें आयकून फ्रेंड दोगां तेका क्लोज फ्रेंड आसात बारीक क्लोज म्हळ्यार बारीक चड्डी दोस्ती बारीक क्लोज तांणी केल्लें कालें जेवल्लें खंय न्हिदल्लें काल केल्लें कशें आसलें खेळिल्लें पुरो A to Z सांगचें कोणाक फ्रेंड्सांक घरा सांगिना फ्रेंड्सां लागीं सांगचें आनी मम्मी कांय सांगलें तुका कांय वचना म्हजे फ्रेंड अशें म्हणटालें अशें जायचें म्हजे फ्रेंड हें ड्रेस घालता म्हाका तें जायचें म्हजे फ्रेंड तें येता हांव येता अशें फ्रेंडान सांगलें अशें जाता थोडे फावटी कितें आवय बापायन सांगलें भुरग्याच्या बऱ्या फुडाराक उपकारता फ्रेंड्सान सांगलें बरें फुडार उपकारना फ्रेंड्स स्वार्था खातीर तुज्या तूं बरें मार्क्स काडटाय बरें ताच्याकी हुशार आसाय म्हूण चिंतू न्हू थोडे फावटी फ्रेंड्सां कितें करतात तुजे मार्क्स उणें जायचे म्हूण सांगू न्हू तुका पब्बाक या गी क्लब्बाक या गी मिटिंगाक या गी पिक्चराक या गी म्हूण आपयतात आनी तुजो शिक्षो वेळ पाड करतात तुका गोतूना तूं चिंताय तुजे फ्रेंड्स तुज्या मोगान आपयता म्हूण तुज्या मोगान आपयना तुजे मार्क्स उणें करच्या खातीर तें आपयता पूण तूं चिंतिनाय म्हजे फ्रेंड सर्वस्व ताणें सांगलें तें सर्वस्व तें म्हाका आपयता हांव येता म्हाका तें चॉकलेट दिता म्हाका तें कितें दिता गडबड दिता म्हाका तें बर्गर दिता म्हाका पिझ्झा दिता म्हाका मात्ती गोबर सरें पुरो दिता आनी हांव म्हाका खूश पूण ताच्या फाटल्यान तसो स्वार्थ आसा म्हूण तुका गोतूना आनी तूं मार्क्स उणें पडलें तुका इल्लेशें टिचरी तावन मास्टर तावन जोर पडलें आनी तुका इल्लेशें बेजार जालें सगळ्यां मुखार इन्सल्ट जालें आयलें ते फ्रेंड्स येता तशें जायनूच आसलें व्हेरी बॅड आय फेल्ट सो बॅड म्हणटा भितरले भितर बरें जालें दाखयना आनी हें सत्य चिंता म्हजे फ्रेंड्स आनी हें चिंतून आपलें हाका आणकी टेन्शन दिता आणकी सांगता तशें करनो जालें सगळें इन्सल्ट करनो जालें सांगून आपलें आच्छा मोठी वरचे बरी करता वरचे बरी कन हें तें चिंतून मागीर डिप्रेशनाक येता कोण हें डिप्रेशनाक येता चेडूं ताजे फ्रेंड हेका बारीक कशी हाचे मार्क्स उणें जालें न्ही पळया असली फ्रेंड्स आसात स्वार्थी फ्रेंड्सां मुसरी फ्रेंड्सां आसात पूण भुरग्यांक कितें जाता तांचे फ्रेंडच पूण उडासतना म्हज्या भुरग्यांनो फ्रेंड्सां कितलीं बरीं फ्रेंड्सां बरीं पूण उडासतना आवय बापायचे वर्ती फ्रेंड्सांनी आवय बापायचे वर्ती फ्रेंड्सांनी तुमचें जिवीत तुमचो फुडार आसचो आवय बापाय थंय देखून आवय बापाय थंय विस्वास दवरा आवय बापाय थंय पाथेणी दवरा आवय बापाय थंय तुमचो मोग दवरा आवय बापायचें उतर आयकया आदींच्या काळार आवय बापायक उलोवंक वेळ आसलो मोबायलार टीव्ही पुरा नातरली भुरग्यां लागीं उलयतालीं थोडे फावटी शेताबाटान ती आसल्यार सांजेर भुरग्यां लागीं उलयतालीं आनी भुरगीं आवय बापायचें उतर आयकतालीं थोडे फावटी अशें आशिल्लें आसा कांय थोडी मोगार पडली आसलीं आनी खाजर जाता भास दिल्ली आसलीं पूण आवय बापायन सांगचें हाळे पुता तो चेडूं तुका नाका आमच्या
समाज एक पाड ना वाडटा आनी तो जाती बायलो देखून तुवें काजर जायंक नजो म्हणून सांगलें जाल्यार त्या आवयचें उतर मिकव नासतना तें सगळो मोग त्याग सॅक्रिफायस करना तें चेडूं वा तो चेडो आवय बापायन सांगलेल्या चेड्या लागीं चेडवा लागीं लग्न जावन जिवीत समर्पण केल्लीं जायतीं जाणां आसात कित्याक म्हळ्यार आवय बापायचें उतर आयकून जिवीत बरें कर सुदारसून बरें करूता केल्लीं आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून जशें म्हणटा आसतना आवय बापायचें तिरस्कार आवय बापायचें उतर तिरस्कार करना आनी फ्रेंड्साचें उतर धरना फ्रेंड्सा फाटल्यान वचून जिवीत पाड करच्या बदलाक आवय बापायचें उतर आयकून जिवीत तांचें उतर आयकून तांच्या उतराक खाल जावन बरें प्रयत्न करन जिवीत बरें करूता करचें भोव बरें म्हणल्यार सत आयचे दिसा मरी आमकां दिता देखून आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांकय तशेंच तुमी वागोवंक जाय बेश्टेन तांकां चिडाय नाकात तुमी करतात तें भुरग्यांक करिनाका म्हणनाकात आपूण सगळो दीस मोबायलार आसा तुवें मोबायलार आसूं नजो आपूण बिडी सिगरेट पियेता तुवें पिये नजो आपूण थंय हांगा भोंवता तुवें भोंव नजो अशें वायट देख दिनाकात भुरग्यां समोग करा भुरग्यां लागीं उलया भुरग्यांचें आयकया भुरग्यांक पटलून धरा आनी ह्या मुखांतर भुरगीं तुमचे सवय आसतलीं जर तर तुमी भुरग्यांक वेळ दिनात भुरग्यांचें आयकनात भुरग्यांक पटलून धरनात ती खंडीत तुमकां सोडून दुसऱ्यांक आयकतलीं दुसऱ्या संगत वयतलीं दुसऱ्यांक वेळ दितलीं देखून तशें जावंक नजो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता आसतना हाचे पयलें वर्स बोवा पुरबायन म्हणटा अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली तुमी रुपीत करशात जाल्यार सर्व उतारांनी तुमी सोम्याक मानवत हल्यात देवाचे गूढ जाणवाय मारिफात सर्व उतारांच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवंक तुमी वाडतेल्यात ताचे महिमे बरीत सक्तेन सर्व उतारांनी तुमी बळवण जावन येतल्यात आनी संवसाराची कसलीच कोटी सकत तुमचेर जैतून संगचिना तुमकां पाड करूंक शकचिना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता हाच्या किर्तनांत जेजू देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या ताच्या उतराक खाल दिवन चलचें आनी जिवीत रुता करचें भोव गरजेचें हाचे सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया पेद्रुचो आनी सिसांचो भावार्थ सगळी रात मासली धरचें प्रयत्न तांणी केलें जाल्यार एक कुरू तांकां मेळोना मस्त कश्ट जाले ते पूण जाल्यार सोमी दुसऱ्या दिसा उजवाडाक म्हणटा तुमी जाळ उडया आनी सोम्याच्या उतराचेर बरवसो दवरून ते जाळ उडयतात आनी मासली इतली पडटा की जाळ तांकां ओडूंक जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हळ्यार संवसारी जिवितांत देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा म्हळ्यार तुज्याच सक्तेचेर पातये नाका तुज्याच सोबायाचेर पातये नाका तुज्याच बळाचेर पातये नाका तुज्याच जाणवायाचेर वा तुज्या बुदवंतकायेचेर पातये नाका तुज्याच दुडवाचेर वा आस्पदकाचेर पातये नाका हे सगळें व्यर्थ जर तर देवाचो आदार ना जर तर देवाचें बेसांव ना जर तर देवाची काकूळ तूं तुजें थंय ना जाल्यार तूं कांयच करूंक शकनाय देखून सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या जाणवया सांगता तुज्या सोबाया सांगता तुज्या बळा सांगता तुज्या सगळ्या बुदवंतकाय सांगता देवाचो आदार माग देवाचेर विश्वास दवर देवाचेर पातयेणी दवर आनी तें काम कर तूं यशस्वी जोडताय म्हणलें सत आयची सुवार्थ आमकां दिता देखून एक घडी भर दोळे दामपी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज मरी आमकां भुरग्याच्या देण्या पासत देवा अर्घ दिता आसतना भुरग्यांनी आवय बापायच्या उतराकाल जिवंक आनी जिवीत कश्टांनी रुपीत करूंक आपोवणी दिता आसतना आवय बापाय भुरग्यां समोग करूंक तांचें आयकूंक तांकां वेळ दिवंक आज मरी आमकां आपोवणी दिता आसतना सोम्याच्या उतराचेर बरोवस दवरून येतात ती वाडटलीं ती बळवून जातलीं यशस्वी जातलीं म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां पयल्या वचपाक दिता आसतना सुवार्थेंत त्याच सोम्याचेर विस्वास दवरून आमची कामां करया आमी जैत येवन जाता आनी आमकां कसलेंच वायट जावचें ना असलें जिवीत जीव सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा कितें आसा सर्गींच्या सर्वेस्पराच्या त्रिएक देवाच्या पांयांतळा आतां आमी समर्पिया सर्गींच्या बाप्पा पवित्र बिच्या वडिलांनी मनशा जिवाक गौरव दिवचे विशीं लोकांक चड जागृती दिवची कार्य मांडून हाडूंक लोकांक मनशा जिवाक गौरव दिवन जिवंक सात जायशे वावरूंक प्रेरण दिशें कर म्हूण मागता हांव बाप्पा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाचे आडळते चलोवच्यांनी मनशा जिवाक बादाक हाडचें कानून रुपीत करिनासतना मनशा जिवाक गौरव दिवंक तांच्या रक्षणा खातीर वावरूंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव बाप्पा आमचे मागणे आयक भुरग्यांचे देणे आनिकी लाभोंक नासतना
ह्या देण्यापासून तुझे लागी विनंती करच्या जोड्यांचेर तुझे आशीर्वाद घाल आणि ताणी आशिवचे तुझे आशीर्वाद भुरग्यांचे देणे तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. सर आवय बापायनी आपणाक लाभलेले ते भुरग्यांचे देणे मोगान स्वीकार कर. तांचे वडावळीक सर रितीन आदार दिवंक तुज्या कृपेन तांकां बर म्हूण मागता. सगळे व्हडल्यान बापा आमचे मागणे आयक. भुरग्यांचे देणे नाका म्हूण आपल्या गर्भांत रुता जाल्ल्या बाळशाक गर्भा पाता मारिपा जिवीशी मारूंक चिंता पाठोवच्या जोड्यांनी तांचे चिंता बदलून तुवें दिवचे भुरग्यांचे देणे मोगान स्वीकार करूंक तांचे मन परिवर्तन कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. इकडी बरदोळे दांपिया देवान आमकां एक आवय बापायच्या कुस्फ्यांत जल्मोवचे भाग फावो केल्ल्या पासून अर्गां दिया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांच्या देण्या पासून आमी अर्गां दिवया. भुरग्यांक फोव ते बरी जाणवाय गिन्यान सगळें फोव जावन वाडोवंक आवय बापायची जबाबदारी आवय बापायन बऱ्यान सांबाळूंक भुरग्यांनी आपलें कर्तव्य बऱ्यान करूंक करपा मागया. भुरगीं नातलेल्या काजरी जोड्यांक देव आशिर्वाद दिवं दी. भुरग्याचे देणे तांकां फोव जावन दी म्हूण मागया. भुरगीं नाकास म्हूण आसलेल्या आवय बापायचें मन परिवर्तन जावन दी आनी भुरग्यांचे देणे आसा करूंक करपा मागया. गर्भांत भुरगीं नाकात म्हणून चिडून जिवीशी मारतल्या आवय बापायचेर काकुळत मागया. भुरग्यांचे देणे श्रेश्ठ देणे देवान दिल्लो जीव आमी मोडूंक जायना. म्हणल्यार सज्जण जावन भुरग्यांक जल्म हाडचें हर एक प्रयत्न करूंक जायची कृपा मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्वीकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसां. ह्या संदर्भार तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान भुरग्याचे देण्याचें म्हत्व आमकां कळीत केलां. ल्हान भुरग्यांक म्हणजे ससेंक सोडा तांकां अडय नाकात. असल्या देण्यांनी भुरग्यांक वागोवंक आनी भुरग्यांचें जतन करूंक भुरग्यांनी आवय बापायचे उतराकाल कश्टी जिवीत रुता करना जिवितांत जैत जोडोंक जायची कृपे देणी फोव कर म्हूण मागता हांव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव बहिणीनं म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवे दादेव बाप्पा मानतात असलें जावं म्हूण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तीन आज नव्यानाच्या दिसा उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या दारान आमीच तुका सदां मानतात असलें बलिदान जावंक निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों. आमची काळजां उबारुया. फुडल्यान जाप दिजे. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. बाळोक मरयेक आमी नमन करतना एका तळ्यान आमी तुका वखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाचे वडवेक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन
तुझ्या क्लेस्पुताची ती आवय जाली आणि सासते प्रकाश तिने संसारा फंक येलो तो जेजो क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबा तुझी तोर माई मावा कणतात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता Silves por tu Sirgani संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी Silves porace navi eta taka jai ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय मिदी मिगली आम बहु पवित्र गडी आम्ही संभ्रमता उडाव आणि वाईन असेल जेजूचे मास आणि रगसां बदलची बहु पवित्रत्म्याची बहु पवित्र गडी हे गडी किती मागता खंडीत आम्ही घेता आमच्या भुरग्यांक आवय बापायक कुडी रक्ताक समर्पिया आपली जबाबदारी जतनेन पळोवंक कृपा मागे बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून हे देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कुडो आनी रगते आपल्या सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta songgut pergetuya Melo jiru jiru zala jiru novya itu sering jiru melo बापा जेजूच्या मरणस्वानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडून काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फुवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतल्या आमा समेस्त पवित्रत्म्य बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतान मागता सर्वेस्परा अख्खे संवसारार विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेस उडास कर लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गोडी बापा आनी सगळी ह्या जागी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इस्तगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परजोडीन मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरी देवाच्या माया संगती तिसपती भगवान सुसे भगवान धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांठोवती ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरना भुरग्यांनी आपली जबाबदारी बऱ्यान पाळोवंक वडिलांनी आपली जबाबदारी भुरग्यांची आसची ती बऱ्यान सांबाळोवंक देवा स्वादार कृपा मागोन सुमयेन शिकलेले मागणे हातूबान सांगाता वडल्यान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची बदकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडिशेंतली आमकां निवार देवकुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजे जो क्रिस्त जेणे
बुरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार का कुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुकृत जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी प्रिय इजोनसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली कुटुंबांत एक भुरगो जावन जबाबदारेन वाडलेली भुरग्यांनी जबाबदारेन वाडोवंकू आनी मरियमायन जबाबदारेन सांबाळलेली अवपेनी बऱ्यान सांबाळूंकू आमकां आपोवणी दितात ती शेळयेची छेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे कास्तोत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका ससनाच्या जिवितां सांबाळूं आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या वयस उगडास कडून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सडवंदरा जेजूच्या शिवान आमकां तुवें भरलें हांव कारमयाची देख घेवन या आनी तिच्या आदारान त्याच शिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जाव हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं उसोणया जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता बशा मगाच्या भुरग्यानो आनी भाव भयणीनो व्हड संख्यान ह्या नोवेनाच्या 6व्या दिसा भक्तीन मिसान वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता भोव भक्तीन शिस्तेंत कांयच तुमी चंचल जायनासतना इसाचें बलिदान भेटयतात तुमकां समेस्तांक अभिनंदन ओडाई मस्त जाणां तुमी आज फुलां हाडूं आयल्यात हर एका दीस येतात तुमकां अभिनंदन देव बरें करूं बऱ्यान गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सन्यांक आनी वजन गेल्ल्या सिस्टाक देव बरें करूं तशेंच देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या मंत्रीमय वड्याकारांक देव बरें करूं अभिनंदन तशेंच
हांगासर आयचें चित्रीकरण करून सगळ्या संवसाराक आमी करचें तें नव्यान हेरांकी करूंक आनी मुरये मायाची मस जोडूंक आदार दिवचें दिव्यावाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तसोय हांव काळजांतून उपकार बोडटां देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या भाव भयणीनो आज आमकां हांगासर फुलां दिवंक फुलां हाडलेल्या अरी एकल्यांक हांगासर गोडशें दिवंक कुमो केल्लीं आसात गॅल्विन मस्करिनस मोतीमय वडो पीटर रेगो रुजाई वडो अलेक्स टिमेलो निकुटॉम रुजाई वडो सॅनिका आनी सेरीन रोड्रिगेस रुजाई वडो एरन डिकुना जल्म दीस संदर्भार कार्मेल वडो देवादीन रोजी फर्नांडीसाच्या उडासाक बेनेडिक्टा आनी मार्क रोड्रिगेस आनी दिवचें नित्या दरवडो तशेंच रेमिजेस पिंटो फातिमा वडो तुमचो मनपूर्वक उपकार बोडटां सुमीची भरपूर आशिर्वादां बाळू माये मुखांतर तुमचे देव नेवून दी म्हूण मागतां दिसपट्टें हांगासर आमी गोडशें म्हणटा उदार मनान फुल्ली फुलांची पाकडी दिवन सहकार दिवंक तुमकां आमी विनंती करता तशेंच दिसपट्टें मिसां खंय दिवंक आसात ते सावा खातीर मागूंक आसा गळे करिनासतना वेळार तुमी दिवचीं फेस्ता दिसा मुद्दम वेळार तुमी दिया तशेंच मिसां दिवंक आसत जाल्यार तुमकां स्वागत आसा फेस्ता संदर्भार हांगासर बँडाक फुलांक कोबाक तशेंच इतर खर्चा बाबतीं उदारमणी कुमो कर्ण आमचे कुटुंबाचें फेस्त मोरये मायाचें हें मोठें फेस्त मोगाचें फेस्त गद्दळ्यान आचरण करूंक सहकार दिजय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता फाल्यां शुक्रार हांगासर ह्या पुणतळा भोव पवित्र दीस फाल्यां सदांचे बरीस ह्या वेळार नव्यान आसा आनी हें नव्यान जाल्या उपरांत बाळो मोरयेचें नव्यान जाल्या उपरांत मोठव्यान बाळो जेजूचें नव्यान आमी करता पूण सवाय 10 वरां देवी कगडसोतेर्स 10:30 वरां सक्रामेंताचें राधान 11:30 वरां मिसाचें बलिदान आनी उपरांत नव्यान आनी उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा फाल्यां भुरग्यां खातीर विशेश करून भुरग्यांक जाणवाय गिन्यान चुरुकाय बूद आनी समजोणी पवित्रत्म्याची 5 देणी भुरग्यां खातीर आमी मागतले हांव देखून सर्व भुरग्यांनी फाल्यां दुसऱ्या मिसा नव्यानाक येवचें आनी ओर 2 दीस ह्या पुणतळार रितीरेचो दीस तुमी करसूंचो आनी सोम्याची बाळूक जेजूची बाळूक मुरयेची भरपूर बेसांवां जोडून घेवंक तुमकां हांव विनंती करतां परत तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा तुमकां देव बरें करूं नव्यानाक आयती जावया नव्यानाचें गीत आमी गावया सकल सांगात मेळया सकल लागीं सया आमचे ताळे एकया मोरये भोगोळसिया ओर्ता इतली सोर्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुगूट गोंट्या आनी मायेक दिव्या सकल जगत मेळया सकल लागीं सया आमचे ताळे एकया मोरयेक भोगोळसिया फाल्यां भितर बावतली ही शिंवती आबोली फुलां थोर खंय मेळटली मोरयेक फावो जाल्ली ओडटा इतलांनी सोर्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुगूट गोंट्या आनी मायेक दिव्या सकल संगत मेळया सकल लागीं सया आमचे ताळे एकया मोरयेक भोगोळसिया तुझे काळीज ती गादी तुझे
काळीस ते कधी पुत हेंदे कुयदी गरापूर बाय माय मोजी यासुबी फुलांची ओढता इतलानी सोदिया ओढता इतलानी सोदिया फुला एकठांय करुया तांचो एक मुगुट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ संगत मेळ्या सकळ लागी चुया आमची थाळी एकया मोरे खोगळसिया दर्यान माये पैन करता बुटच्या मोसांत आसा माय तुजो आदार मागता आनी दर्यान माये पैन करता दर्यान माये पैन करता बुटच्या मोसांत आसा माय तुजो आदार मागता आनी धैर्यान रावता ओढता इतलानी सोर्या फुला एकठांय करुया तांचो एक मुगुट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं चुया आमचे थाळी करुया मोये उगळशिया तूं सुक्रू संतोषासो धाट उजवाड तुजो आमकां थामच्या मोडासो काळो पयस धांवडावसो तूं सुक्रू संतोषासो तूं सुक्रू संतोषासो धाट उजवाड तुजो आमकां धामच्या मोडासो काळो पयस धांवडावसो ओढता इतलानी सोर्या फुला एकठांय करुया तांचो एक मुगुट गोंत्या आनी मायेक दिव्या सकळ संगत मेळ्या सकळ लागीं चुया आमची थाळी एकया मोये उगळशिया वाडो सोडो तुजें नांव वाडो सोडो तुजें नांव तुजी भक्त धरसा मेळून माय तुजें बेसांव बागी जाव आमचो गांव वाडो सोडो तुजें नांव वाडो सोडो तुजें नांव तुजी भक्त धरसा मेळून माय
तुझे बेसांव भागी जावं सुद्दां ओडता इतलांनी सोदिया फुला एकठांय करया तांचो एक मोगूट गोंत्या आनी एक दिव्या